सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी नमस्कार। आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे बरोबर आसा आमचे सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार। 2-3 दिसां पयलीं तुमी पळयलें की एक एसीड अटॅक जालो आनी तेजे नंतर तेजेर कारवाई जाली आनी मागीर पळयलें की आमी आदलो थंयचो एक्स मिनिस्टर आनी आदलो पेडणेचो आमदार बाबू आजगांवकर हेणी स्टेटमेंट दिली। मागीर पेडणेचो आमदार प्रवीण आडलेकर हेणी स्टेटमेंट दिली। मग तेच्या नंतर बीजेपीचो प्रेजिडेंट दामू नायक हेणी स्टेटमेंट दिली। ह्या सगळ्यांचो समाचार घेवपाक आनी आमचें तेगेर मत कितें आसा तें मांडपाक आयचो प्रेस कॉन्फरन्स आसा। जेन्ना तो इन्सिडंट जालो मागीर त्या नंतर एक्स मिनिस्टर आनी बीजेपीचो एक टॉलेस्ट लिडर सिनियर लिडर बाबू आजगांवकर थंय पावलो आनी एक तीन धाकटीशी तेणी पयली बायट दिली। तेणी थंयसर म्हटलें की 4 इन्सिडंट तेणी कोट केलो, एक एसीड अटॅक आनी पयलींचे 3 इन्सिडंट तेणी कोट केले आनी मागीर तेणी म्हटलें की लॉ एंड ऑर्डर पेडण्यान कॉलेप्स जाल्लें आसा आनी सीएमाचेर तेगेर लक्ष ना आनी हेका जबाबदार थंयचोच बीजेपीचो आमदार प्रवीण आडलेकर आसा। मागीर तेणी प्रवीणाचो तसलोच बॅकग्रावंड आसा म्हणून सांगलें, ताजो गांजा बॅकग्रावंड आहा तो गांजा विकतालो म्हण तशें सांगलें। सो हे जातकीर मागीर तेणी सेपरेट आनी एक बायट दिली, काल तेणी सेपरेट बायट दिली आनी एक तितून तेणी म्हटलें की सीएम हे सगळे लॉ एंड ऑर्डर कॉलेज जावपाक नाजाल्यार अशें इन्सिडंट जावपाक पेडण्यान प्रवीण आडलेकराक सपोर्ट करता आनी पेडण्यान सीएमाचें कांयच लक्ष ना अशें तेणी सेपरेट आनी एक इंटरव्यू दिलो। सो हे जेन्ना एक ऑपोजिशन पार्टी नाजाल्यार एक आमी आरजीपी तेन्ना काडटा सांगता की लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ले आहा नाजाल्यार गोंयान सीएमाचें तेका लक्ष ना, तेन्ना तुमी सांगूंक शकता की एक एक्सक्यूज नाजाल्यार बेश्टे कितें ऑपोजिशन बोबाड मारता म्हणून। म्हणजे बीजेपीचो टॉलेस्ट लिडर आनी एक्स मिनिस्टर जेन्ना अशें म्हणटा तेन्ना सिरियस घेवपाक जाय। आमी सदांच म्हणटा की एसेंब्लीनी आमचो आमदार आवाज उठता की ड्रग्स आसा नाजाल्यार गांजा आसा नाजाल्यार लॉ एंड ऑर्डर एक कॉलेप्स जाल्लें आसा। सो आतां बीजेपीचेच मिनिस्टर म्हणटा आनी एकामेकाचे भितर कॉम्पिटिशन आसा। बाबू आजगांवकर म्हणटा की सीएमाचें थंयसर लक्ष ना, प्रवीण आडलेकर जबाबदार आसा, थंयसर गांजा आसा। सो बाबू आजगांवकराक आमी सांगूंक सोदता की तुवें स्पश्टपणे सांगचें खंयसर गांजा मेळटा आनी खंय खंय वो प्रवीण आडलेकर इनवॉल्व आसा तें एक्सपोज करचें, नाजाल्यार तूं भाशींग बांदून रावल्लो आसा की आपल्याक थंयसर टिकेट मेळटली म्हणून। सो तें तुवें आमकां एक्सपोज करचें, सांगचें, सगळ्या गोंयकारांक सांगचें। आनी काल तो उलयतालो की आपूण ड्रग्साच्या विरोध आसा, तेका खंय गोंय काबार जाल्लें नाका नाजाल्यार पेडणे काबार जाल्लें नाका। आमी तेंच मागता, तुका जर गोंय काबार जाल्लें नाका नाजाल्यार पेडणे काबार जाल्लें नाका जाल्यार तुवें प्रवीण आडलेकर खंय खंय ड्रग्स नाजाल्यार गांजा विकता तें सांगचें आनी एक्सपोज करचें, नाजाल्यार तुवें तें भाशींग बांदलेलें आसा तें देंवयचें आनी सुशेगाद जाणटेपणान घरा बसचें। मागीर प्रवीण आडलेकरान तेका कावंटर केलो आनी तेणी सांगलें की तेजो चेडो जो आसा थंयसर ड्रग्स विकता नाजाल्यार गांजा विकता म्हणून। सो एकामेकाचेर हे आरोप करपाक लागले, अशें कॉम्पिटिशन चालूच आसा। सो जेन्ना प्रवीण आडलेकरान म्हटलें की तो गांजा विकता नाजाल्यार बाबू आजगांवकर चेडो गांजा विकता अशें म्हटलें तेन्ना आमी प्रवीण आडलेकराक सांगता की तुवें तें एक्सपोज करचें। कित्याक जेन्ना तुका क्वेश्चन विचारलो तुवें सांगलें बाबू आजगांवकरान प्रूफ करचें की तो खंयसर गांजा विकता म्हणून। सो आमी तुका सांगता की जेन्ना तूं बाबू आजगांवकराच्या चेड्याचेर एलिगेशन्स घालता की तेजो चेडो गांजा विकता म्हणून तुवें प्रूव करचें। सो आमकां तर दिसना तो प्रूव करतलो म्हणून की हे आमकांय पळोवपाक जाय की प्रवीण आडलेकर हे करतलो काय ना। तो पळोवंक गेल्यार तो मोपा एअरपोर्टार तेणी आमदारान फुडयान तो शोरूम घातलो आसा। कित्याक जसो तेणी टॅक्सी कावंटर घातला तसो आमकां दिसता की थंयसर मोपा एअरपोर्ट फुडयान तो शोरूम घातलेलो आसा अशें आमकां तरी दिसता। सो ह्या दोगांयनी हे कॉम्पिटिशन सोडून दिवचें आनी खरेंच जर तुमकां पेडणे तालुका नाजाल्यार गोंय वाचोवंक जाय जाल्यार एकामेकाक एक्सपोज करचें। आनी तेज्या नंतर व्हेरी शॉकिंग आमकां स्टेटमेंट्स मेळ्ळे ते म्हणटा प्रेजिडेंट दामू नायकाचे
तुमकां खबर आसतलें की हेज्या पयलीं एका मिनिस्टराक डिसिप्लीन फॉलो करूंक ना म्हणून पार्टीचो सीएमाचेर तेणी एलिगेशन सीएमाचे डिपार्टमेंट ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट तेजेर एलिगेशन्स घातलेले म्हणून ताका कॅबिनेटासून ड्रॉप केल्लो. आनी BJP सदांच आपल्याक सगळ्यांक व्हडली पार्टी म्हणटा, 4 लाख थंयसर मेंबर्स आसा म्हणटा गोंयांत तेंचे, आनी एक डिसिप्लीन पार्टीचो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करपी पार्टी म्हणटा. जाल्यार दामू नायकान आजून पर्यंत तांकां एक्शन कित्याक घेवंक ना? तो म्हणटा फक्त तेंचेर फोनाचेर उलयला आनी तांकां जर शिटकावणी दिल्ली आसा आनी अशें करीत जाल्यार तुमकां फुडें टिकेट जेन्ना डिस्बर्स जातली ना तेन्ना टिकेट अलोकेशन जातलें तेन्ना हाजो असल्या स्टेटमेंटांचो विचार जातलो. सो आमचो प्रश्न दामू नायक एक सिंपल आसा. दोगूय BJPचे लिडर तेंगेर तुमी तांकां शोकोस नोटीस कित्याक काडूंक ना? आजून तुमी डिसिप्लिनी कमिटीन तेंचे कडेन ही इन्फॉर्मेशन कित्याक पावोंक ना? वयल्या इंजिना कडेन तुमी इन्फॉर्मेशन कित्याक पावोंक ना? आनी दामू नायकान स्पेशली सांगचें जेन्ना तो म्हणटा की शिस्तबद्ध पार्टी नाजाल्यार डिसिप्लिनबद्ध पार्टीचो तुमचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेंचे खंयचे प्रोविजन तुका सांगता की हांकां हेंचेर एक्शन घेवचें न्हू म्हणून, हांकां शोकोस नोटीस काडची न्हू म्हणून? हे दामू नायकान आमकां एक्सप्लेन करचें की एवरी टायम तो म्हणटा की पार्टी शिस्तबद्ध आहा, डिसिप्लीन फॉलो करता, जाल्यार एका मंत्र्याक काडूंक शकता कॅबिनेटांसून, जाल्यार एक एक्स मिनिस्टर नाजाल्यार एक टॉलेस्ट सिनियर लिडर आहा जो आयज सीएमाचेर एलिगेशन घालता, सीएमाचेर तो एलिगेशन घालता. तो म्हणटा की सीएम सपोर्ट करता, सीएमान ती पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती लूज सोडलेली आसा आनी जबाबदार थंयसरलो आमदार आनी सीएम आसा. आनी ओपनली तो म्हणटा की गांजा थंयसर सप्लाय जाता. सो हेगेर दामू नायकाचो सायलन्स आमकां तरी आवडोंक ना आनी दामू नायकान सांगचें की हेगेर तो फुडें कितें एक्शन घेतलो तो. सो आमी मागता हेगेर एक थरार इन्वेस्टिगेशन, जी सगळ्यो एजन्सीज आहा थंयसर तेंच्यांनी हेगेर सुमोटो एक्शन घेवचें आनी जे क्लेम्स केल्या दोगांय BJPच्या लिडर्सांनी तेगेर एक्शन जावची. सो हेगेरूच मागता हांव विरेशान की तेणी आपलें मत दिवचें. सगळ्या प्रेस भावांक मायमोगाचो येवकार. आतां जशें जियान सांगलें की गांजा पार्टी आयज नांव आनी आवाज जो आसा हो BJPच्या लिडर्सांच्या भितरूच गाजता. आमी विधानसभेन हेज्या पयलू आवाज काडलेलो, विधानसभेन सांगलेलें की ड्रग्स रॅकेट चालू आसा जावं गांजाचे रॅकेट चालू आसा, प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा गोंयांत आनी हें मोठ्या प्रमाणान फुडें वचत आसा. पण त्या टायमार आमकां अशें म्हणूंक येयलें तुमी दाखया, तुमी खंय आसा तें सांगा आनी हेजें आमी उदाहरण पासून तांकां खूब कडेन दिल्लें. पण आतां एक ओपन प्लॅटफॉर्माचेर म्हळ्यार आसपाची गजाल अशी म्हाका तरी मात्तूय दिसना. कारण दोनूय BJPचे लिडर, एक जो सद्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आसा तो एलिगेशन करता की बाबू आजगांवकाराचे चेडो जो आसा तो गांजा सप्लायर आसा, तेजे डिस्को आसा आनी ते डिस्कोन गांजा सप्लाय करता. आतां ही एलिगेशनां हेजेर प्रत्यक्षान तो सांगता की बाबा आसा म्हणून आनी ओपन प्लॅटफॉर्माचेर सांगता. आनी तो आमदार थंयचो आसा, समज हें आसा जाल्यार तेणेन कंप्लेन रेजिस्टर करपाक जाय आसली कोणा कडेन? पुलिसां कडेन. जो पुलीस BJPच्याच अंडर आसा, होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, तेज्या अंडरूच तेणें कंप्लेन लॉन्च करपाची. मात तेणें कितें केलें की ओपन प्लॅटफॉर्माचेर सांगलें की गांजा सप्लाय करता. तें जालें. दुसरे सायडीच्यान जो आदलो डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर, शो मस्ट गो ऑन, आनी आजून पर्यंत म्हाका दिसता तो शो ऑनूच दवरिला तेणें, तो बंद दवरूंक ना. कारण तेणें ओपनली सांगता एक आमदार, सद्याचो BJPचो आमदार, एक केदी व्हडली गजाल आसा कित्याक गांवांनी गांजा पावला, ड्रग पावला, पेडण्यान खंय खंय गांजा पावला, हें उदाहरण प्रमाणे आनी इतली भाशणां प्रमाणे तो मडगांवच्यान हांगा ट्रॅव्हल जाता आनी फक्त सांगपाक की गांजा पावला पेडण्यान. हितून हें दिसून येता की बाबा हो BJP सरकार आनी हेंचो जो लॉ एंड ऑर्डर आसा हो टोटल कॉलॅप्स. आनी तो हो जो बाबू आजगांवकर आसा हो स्टेट फॉर ती स्टेटमेंटां करता. जेन्ना ही स्टेटमेंटां करता, आतां 2 दीस जावन गेले, आजून पर्यंत जो गोंयचो DGP आसा जावं थंयचो स्थानीक PI आसा, ह्या स्थानीक PIन आजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशनाक तांकां आपोवंक ना. कित्याक एक लिडर जो
बीजेपीचो जावं तो आदलो आमदार आसूं आनी आतांचो आमदार आसा, ह्या दोगूय जाण सांगता गांजा आसा. आतां हो गांजा आसा तरी खंय? हो खंयच्यान येता? हो मोपा एअरपोर्टा वयल्यान येता. तो थंयच्यान जो ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट म्हूण डिक्लेअर केला, हो गांजा ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट डिक्लेअर केला, थंयच्यान येता. हो पत्रादेवी चॅकपोस्टाच्यान येता काय तो पेडण्यान आतां उगोवपाक लागला. जसो की पणजेन तुम्ही पळयता, पणजेच्या ऑलमोस्ट 5 इन्सिडंट जाले, पणजेन गांजा मेळटा. आतां गांजा सिटी डिक्लेअर करपाची उरल्या, कित्याक प्रत्येक कडेन गांजा गांजा गांजा. आनी तेंचे जे एक MLA स्टँडींग MLA प्रवीण आल्लेकर हो मिन्स आपूण जावन सांगता की गांजा आसा म्हणून. मात चीफ मिनिस्टरान तेजेर आजून पर्यंत आपणाचो स्टेटमेंट दिवंक ना, बींग अ होम मिनिस्टर. तसोच जो लोकल PI आसा तेणें स्टेटमेंट दिवंक ना, तसोच जो DGP आसा तेणें स्टेटमेंट दिवंक ना. म्हटल्यार हें आतां पुराय प्रूफ जाता की बाबा हो जो सरकार आसा, जो BJP सरकार आसा, हो BJP सरकार ड्रग्स, गांजा आनी प्रॉस्टिट्यूशन ह्या सगळे माफियांक टोटल सपोर्ट करता. आनी हेच म्हणटा, तो म्हणटा हो माफिया, तो म्हणटा हो माफिया. हेज्या पयलू अशीच उदाहरण तुमकां सांगता. हेज्या पयलू जो पाब्लो एस्कोबार म्हणून एक स्टेटमेंट जालो आनी एकटो जो टॉलेस्ट लिडर आतां सद्याक BJPन आसा, मदीं काँग्रेसीन गेलो, तो टॉलेस्ट लिडराचेर अशेंच स्टेटमेंट जाल्लें. आनी जो स्टेटमेंट करणारो आयज BJPन आसा आनी कोणाचेर स्टेटमेंट केल्लो तोय BJPन आसा. आयज हे सगळे जे गांजा पार्टी हितून अशें दिसून येता की हे गांजा पार्टी जाल्ली आसा. आनी जेन्ना दामू नायक आतां स्टेटमेंट करता की अशें म्हणपाचें न्हू, हें म्हणपाचें न्हू. अरे आजून पर्यंत तुवें आपोवनूच हाडूंक ना तांकां. हें अशें दाखोवंक सोदता की गोंयची जनता आनी गोंयचे जे भुरगे तरणाटे आसा तांकां तुमी गांजा सप्लाय करपाक सोदता. तुमकां मात्तूय पडलेलें ना आयज फुडले भुरग्याचे पिळगेचे कितें आसा तें. आयज खंयच्या स्कुलान पावला, खंयच्या कॉलेजीन पावला, खंयच्या हितून पावला. कित्याक जेन्ना हांवें स्टेटमेंट केल्लें आनी जेन्ना उदाहरण सांगलेलें की बाबा अशें अशें जाता म्हणून, तेन्ना म्हाका बंद केलो की तुमी गोंयची इमेज जी आसा ती पिड्ड्यार करची न्ही. ही स्टेटमेंटां विधानसभेन जाली. गोंयची जी टुरिजम स्टेट आसा लोकांक ह्या दिशाभूल करचे न्ही. आनी आतां जे तुमचे लिडर करता, जो तुमचो जो आमदार आसा प्रवीण आल्लेकर आसा, तो स्टेटमेंट करता ओपन प्लॅटफॉर्माचेर प्रेस मिडियाचेर, तेन्ना तुमी कित्याक ओगी आसा. जो तुमचो आदलो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो बाबू आजगांवकर, तो स्टेटमेंट करता, तेन्ना तुमी कित्याक ओगी आसा. म्हटल्यार ऑपोजिशन जेन्ना उदाहरण दिवन, म्हटल्यार तुमकां प्रूफ दिवन, पुरावे दिवन जेन्ना सांगता, तुमचीच पुलीस स्टेशनार जेन्ना एक्शन घेता आनी तांकां धरता, तेन्ना तुमकां दिसना. आनी आतां तुमी तोंड बंद करून ओगी आसा. म्हटल्यार हितून कळोन येता की हे सगळे शामील आसा. आनी ह्या BJP जी संस्कृती राखतले, आमी संस्कृती फुडें व्हरतले म्हणटा, ते फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा. ह्या आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या तरुण पिळगेक आनी जे भुरगे आसा तांकां काबार करून उठलेले आसा. कित्याक हे सप्लाय चेन जी आसा ही आजून पर्यंत तेंच्यान रॅकेट हे दोगूय कोण होल्ड करता. आतां तेंचे भितर हें जाला, कॉम्पिटिशन जाला, कोण माफिया व्हडलो माफिया पळय हें कॉम्पिटिशन दिसता. कित्याक दोगूय एकामेकाचेर घालता. म्हटल्यार तो कोण व्हडलो आसा, हो किंग पिन कोण आसा, हें इन्व्हेस्टिगेशन आजून पर्यंत जावना. आनी हितून खंय ना खंय म्हाका दिसता की सेंट्रल एजन्सीज ज्यो इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा, नार्कोटिक्सान येवपाक गरज आसा की हे कोण आसा, हे कोण माफिया आसा, आजून पर्यंत हेंचे माफिया थ्रू कशी हें सद्याक चल्लां हें आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. आनी हितून दिसून येता की हो जो BJP पार्टी जी आसा ही BJP पार्टी तत्वांची पार्टी. कित्याक प्रत्येकदां म्हणटा हे तत्वां घेवन चलता म्हणून. आमी तत्वांक खंय हांव नका ती तत्वां खंय उरली ती. कित्याक हे तत्वां उरलेली नाल्यार डायरेक्ट तुमचो प्रेस कॉन्फरन्स जातलो आनी तांकां कितें आसता शोकॉज नोटीस जावं तांकां काडपाचें वॉटेवर हें येतलें आसलें. मात आजून पर्यंत तें कांय येवना. म्हटल्यार हितून दिसून येता की तुमी गोंयच्या भुरग्यांक काबार करपाक उठल्या, गोंयच्या भुरग्यांची तुमकां पर्वा ना, गोंयकारांची तुमकां पर्वा ना, ह्या डिलरांची तुमकां पर्वा आसा, ह्या सप्लायरांची तुमकां पर्वा आसा. कारण तेंचे कडल्यान तुमकां कितें ना कितें मेळटा आसतलें आनी ताकाच लागून तुमी सगळे ओगी आसा. तोंड बंद करून सगळे ओगी आसा, कोणूच उलयना. सो आमचो एकूच डिमांड आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताडे, तुमी समज सारके आसा, तुमी समज क्लीन आसा, जो तुमचोच आदलो डेप्युटी CM म्हणटा की तुमी क्लीन ना, CM ताका सपोर्ट करता. म्हटल्यार हितून दिसता की बाबा CM कसो सपोर्ट करता. समज करना नाल्यार CMन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. बेग्यानच्या बेग्यान दोगांकूय आपोवन इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. खंय खंय सायट्स आसा, गांजा सायट्स आसा, गांजा कोण सप्लाय करता हेंचे कडेन आपोवन तांकां घेवपाक जाय. जशें जो आदलो मिनिस्टर मडकयकाराक आपयल्लो आनी मडकयकाराक इन्व्हेस्टिगेशन तेन्ना ताणें U-टर्न मारलो की करप्शन करता, बॅगां घेता आनी कितें घेता म्हणून U-टर्न मारलो. तांकां आपया
तांकांय कळपाक जाय ते कितें करता ते. सद्याक हे गोंयकारांक खेळटा, गोंयकारांक सोंपोवपाक उठलेले आसा. गोंयकारांक फुडले जनरेशन कांय दवरचे ना. समज गांजा गांवांनी पावले नाल्यार कांय दवरपाचें ना. सो हेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान घेवपाक जाय. नार्कोटीक सेल बाकीचे जितले डिपार्टमेंट हितून आसा इन्वॉल्व आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेंचेर बेग्यानच्या बेग्यान एक्शन घेवपाक जाय. पळय कशें आसा, आमी प्रत्येकदां हांव विधानसभेन हो इश्यू काडटलो कारण एकूच आसा. हेच्या पयलू इश्यू काडलेलो म्हाका बसयलो. तुमी सगळ्यांनी पयला आसतलो. ड्रग्साच्या बाबतींत कितें उलयता तेन्ना बसयता. खंय ड्रग्स गावले ते बसून दाखयले. खंयची इन्स्टिट्यूट एक रिनोन इन्स्टिट्यूट थंय पावले तेन्ना म्हणलें तुमी आमच्या इन्स्टिट्यूटाचें नांव घाण करपाक सोदू नाका. आनी आतां हे गोंयचें नांव घाण करता, आख्खे गोंयचें. तेन्ना तुमी कित्याक ओगी आसा? जेन्ना तुमी म्हाका थंय बसोवंक शकता नाल्यार तुमी तेंकां कित्याक बसोवंक शकना? बसया मरे घरा तेंकां. तुमीच तेंकां टिकेटी दिवन हाडल्या आनी तुमीच तेंकां टिकेटी दिवन आयज निवडून हाडल्या. सो हे जे लिडर जे आसा निवडून येयल्ले आसा, तुमच्या पार्टीच्या टॉप लिडराची हितून आसा, तुमकां पार्टी डेजिग्नेशन आसा. सो आजून पर्यंत तेंचेर एक्शन कित्याक ना? सेंट्रल तुमची व्हडली व्हडली भाशणां दिता पळय, हांगा येवन भाशणां दिया मरे. काय तुमी गोंय जे आसा ती गांजा सिटी गांजा स्टेट करपाक सोदता काय? गोंय जे पणजेन तुमी पळयता गांजा उगयता तेन्ना तुमी एक्शन कोणाचेर घेयना. ते गांजाचे फुडें इन्व्हेस्टिगेशन कितें जालें पणजेन? काय ना. सो प्रत्येक कडेन ही जी पार्टी आसा ही गांजा पार्टी टर्न जावपाची आसा हे दिसून येता. आमी ऑब्वियसली कंप्लेन फायल करतले दोगांचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. ह्या दोनूय जो प्रवीण आल्लेकर आसा जावं दुसरो आजगांवकर आसा दोगांचेर कित्याक दोगांचेर इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय. तांकां आपूण थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. खंय गांजा मेळटा तो पुलीस स्टेशन आमी DGP करतले कारण ह्या स्टेट लेवलाचेर पिंड म्हणिना पण स्टेट लेवलाचेर खंय खंय पावता हे कळपाक जाय. आमी DGP कंप्लेन करतले बींग अ हेड. तेणेन हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. पळय ही अशीच म्हाका कंप्लेन गेले ते फावटी येयल्ली आनी गेले ते विधानसभेन हांवें हो इश्यू रेज केल्लो आनी त्या टायमार म्हाका सांगलें की एक रिनोन इन्स्टिट्यूट जे आसा त्या इन्स्टिट्यूटान अशें इन्सिडंट जाला तो तुवें आउट करचो न्हू, हे विधानसभेन उलोवचो न्हू. सो म्हाका त्या टायमार बसयलो आनी आयज हे जे आसा हे ओपन प्लॅटफॉर्माचेर उलयता तेन्ना सगळे तोंड बंद करून ओगी आसा. जुबाम पे लगाम जाल्या म्हटल्यार ते तोंड बंद केला पळय. सेंटर फ्रेश हें जालां. हांगा कित्याक उलयना? उलया मरे आतां. जेन्ना आमकां विधानसभेन तुमी बसोवंक शकता आतां तुमी कित्याक उलयना? हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी हेच्या पयलीं खुबशे आमी हेंय दिल्ले पॉयंट्सूय दिल्ले ते अजून पर्यंत आमकां एक्शन दिसना तेजेर. तुमची सांगता पंचायत जाली मांदूर पंचायत आनी हालींच एक ग्रामसभा जाली. एका पंचान सांगलें कितें आपूण थिंगा ब्रिजा कडेन रेल्वे ब्रिजा कडेन एका भुरग्याक दवरलो म्हणून गांजा येता. तुमच्या कॉन्फिडन्सीन पावला तेजे बाबतींत पळय आमी हेच्या पयलू आमचो जो पुलीस आसा हांकां पुलिसांकूय सांगला आनी जे आतां कशें आसा भुरग्यांक धरले ते खंयच्यान येता की खंयच्यान हें जाता तें कळपाक जाय. कित्याक लोकल न्हू ते बोलतेच कोण येता थंय रावता. कित्याक हो इन्सिडंट म्हाकाय खबर आसलो आनी तेन्ना हांवें पुलिसांक सांगून पुलिसांक तें पेट्रोलिंग करपाक लायलें आनी तें पेट्रोलिंग केल्ल्याक आतां थंय ना. सो हें खंयच्यान येता खंयच्यान सप्लाय जाता म्हटल्यार ताचो किंग पिन कोण आसा हें पयलू धरपाक जाय. आनी सेम थिंग जो स्कुलींग इन्स्टिट्यूट आसा थंय बसून पावला थंय बसून आमी सांगून तांकां धाडले कित्याक भुरग्यांक फाल्यां त्रास जावपाक जायना म्हणून आमी तांकां धाडले. कित्याक खूब जाण भियाता की बाबा फाल्यां कोण कितें करीत कोण आपणाचेर एक्शन घेत कोण आपण ताका लागून ते भियोन आमकां सांगता. सो आमी जेन्ना सांगता तेन्ना ती एक्शन जावपाक जाय. ते लिपोवन दवरपाचें ना. तेंचेर एक्शन जावन तें बंद जावपाक जाय.